दोनापावला, म्हापशा आणि बायणा घातिल्ल्या दरोड्या उपरांत पुलीस खात्यात मोठे फेरबदल केल्यात। वाडट्या गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर पुलीस खात्यातले अधीक्षक, उपअधीक्षक तशेंच निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात। उत्तर गोंय एसपी राहुल गुप्ता काडून हरिश्चंद्र मडकयकाराकडेन उत्तर गोंयचो ताबो दिला, जाल्यार 6 उपअधीक्षक आणि 34 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात। राज्यात गुन्यांवकारी घडणुको वाढत आसात। दोनापावला जाल्ल्या दरोड्या उपरांत म्हापशा आणि ताचे उपरांत बायणा हांगासर सशस्त्र दरोडो घातलो। ते भायर राज्यात चोरयो, खून, गुळे वखदाचे वेव्हार ह्या सारकिल्ले गुन्यांव वाडतच आसा। ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बुधवारा पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेतिल्ली। ह्या बसके उपरांत पुलीस खात्यांत मोठे फेरबदल जाल्यात। पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता काडून ताच्या जाग्यार हरिश्चंद्र मडकयकाराकडेन उत्तर गोंयचो ताबो दिला। तशेंच 6 उपअधीक्षक आणि 34 पुलीस निरीक्षकांच्योय बदल्यो केल्या। जाल्यार दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांकां कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।